Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सोबे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. John chapter 3 verse 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. John chapter 8 verse 36. देखून पूत तुमकां सुडका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुडका मेळटली. Acts of Apostles chapter 4 verse 12. कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसले दुसरे नांव आख्ख्या संवसारान देवान मनशाक दिल्लें ना. Matthew chapter 6 verse 33. देखून सदां तुमी पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. Genesis chapter 4 verse 7. तूं जर बरें करशी, तूंय कित्याक देवाक मानवंक नजो. जर तूं बरें करिनाय, पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतले. तुजेशी आसा ताची ओडणी, पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. Psalm chapter 119 verse 68. तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय, तुजे कायदे म्हाका शिकय. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. सोमया जेजूचेर बाबार दवर, तोवर तूं बचाव जातलोय आनी तुजे घराणेय बचाव जातले. John chapter 14 verse 26. पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो, तो पवित्र तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासा हाडटलो. Psalm chapter 34 verse 7. सर्वेस्परा भियेतल्यांक तांचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. Isaiah chapter 1 verse 18. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पातकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा परी धवी जातली. ती रक्ता वर्णाची आसल्यारी ती कापसा बरी धवी जातली. Acts of Apostles chapter 12 verse 6 and 7. हेरोदीन पेद्रूक लोकां मुखार हाडच्यार आसलो. त्या दिसाच्या आदले राती पेद्रू दोग पारागारामध्ये न्हिदोन आसलो. दोन सगळ्यांनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दरवट्या लागीं पारे राखण कर नासले. अशें आसता एकाच ताणें ताचे बगलेक सर्वेस्पराचो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलेले त्या कुडान उजवाड फांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळात तापडलें आनी ताका जागोवन म्हळें, उठ विग्गी उठ. तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांखळी निकोवन पडल्यो.